गाडी जी आहा ती 3 दीस जाली हांगासर चलताली रेंटाक सेल्फाक, आनी ही काल गाडी येयली हांगासर राती. आयज सकाळी पळयत जाल्यार दोनूय आमी नंबर चॅक केले, दोनूय नंबर सिमिलर दिसले आमकां. फर्स्ट हांवें काडून व्हिडियोज आमकां जे भुरग्यांनी आमचे इनिशिएटीव घेवन भुरग्यांनी काडले व्हिडियोज आमी फुडें पीआयक धाडले. पीआयन ऑन द स्पॉट स्टाफ धाडला आनी आमकां अटेंड केलें समजें. आतां गेस्टां कडेन आमी कन्फर्म केलें दोनूय गाडी एकाच ओनराची. एकच ओनराची वास्कोचो कोण तरी ओनर तो विपुल कितें नांव ताचें. सो ऑनले जे इन्सिडंट जाल्या हे ऑल ओवर गोवा चालूच आहा. हे आयज आमी एक धरल्या देवाच्या कृपेन आमकां फुड्यान दिसल्या म्हणून जालें हेका. हा आतां आमी ऑल गोवा एसोसिएशन आहा. आतां नॉर्थ गोवा आनी खंयचें एसोसिएशन उलोवना, आतां सगळे अंडर वन रूफ आहा आमी. सो आयज आमी ऑलरेडी ही गजाल नॉर्थ ऑल गोवाच्या कमिटीक सांगलेले आहा. आनी जे बाकीचे लायसन होल्डर्स आहा ती आतां ओनरान तेजें कन्फर्म केला की बाबा पुष्कराच्या नांवार आहा म्हणून ती आमी कन्फर्म करतले पुष्कराच्या नांवार आहा जावं कोणाच्या एकट्याच्या तरी नांवार आसतलीच ती गाडी. आनी आमी आतां रिक्वेस्ट करतले की ऑल गोवाची आमी कमिटी पेटअप जातली ताका की हेची सगळीं परमिटां कॅन्सील करची म्हणून. हे परमीट कॅन्सील जातलेच तेजे, कित्याक असले जे भुरगे असले फोटिंगपणां जी करता न्हू दोन्यान आनी मागीर ट्युरिस्टाक हॅरेस जाता आनी मागीर रेंट कार जे लायसन होल्डर जाता तेंचें नांव पिड्ड्यार जाता, कित्याक हे असले बारीक फालतूरपणां चलता म्हणून. आतां हो एक्चुली क्रिमिनल ऑफेन्स तो. एक नंबर 2 गाडयो. फाल्यां कितें जर क्रिमिनल एक्टिविटीज जाले ड्रग्साचे जावं प्रोस्टिट्यूशन जावं कितें एक्सिडंट जाल्लो जाल्यार फाल्यां कशें कळटलें आसलें बाबा खंयची गाडी लिगल आनी खंयची. जेन्ना व्हेरीफाय करतले तेन्ना कळटलें आसलें की बाबा ही गाडी टॅक्सी आनी ही गाडी रेंट कार म्हणून. हांव मागतां आतां तो आमच्या कलिगान सांगला नितिनान की आमी पीआय हांव थँक्यू म्हणटा आमचो पीआय परेश नायकाक आनी तेजे टिमींग जे ऑन द स्पॉट येवन बेगीन ती गाडी तेंच्या थ्रू आमी तेजेर कंप्लेंट करतले. जाल्यार काय साहेबाक म्हणटले ताका अरेस्ट करचो म्हणून, कित्याक व्हडलो क्रायम हो. फाल्यां बरें वायट येता आमी परमीट आमी आतां ओनर परमिटाचे आमी फुडें आमकांय प्रॉब्लम हे. त्या खातीर आमी आमच्या हितून सेपरेट कंप्लेंट करतले आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट तेची परमिटां तेची कितें आहा पळय ती कॅन्सील करूंक लागतले आमी. आनी अशे पासून आतां कोणी अशें करात जाल्यार आमी डायरेक्ट परमिटां तेची कॅन्सील करतले. आनी आमी आतां साहेबाक स्पेशल मेवतले करपी साहेबाकूय मेवतले DISP की आमकां एक पुलीस दिवचें म्हणून. जाल्यार आमी एक फोन मारता तेन्ना तेणी येवचें म्हणून. आतां हांगासरूच कितल्योच प्रायवेट गाडयो येता खंय तेंच्यांनी आतां आमकां सांगलें खूब प्रायवेट येता खंय ते म्हणटा तेजेर कितें एक्शन घेया. आतां आमी पर्सनल साहेबाक वचून मेवतले बाबा अशें चलता कितें करपाचें ते तरी फोन मारता म्हणटा ते पुलीस आपोवपाचे हांगासर गाडयो धरपाच्यो. सगळ्या हॉटेलांनी आमी आतां तशेंच करपाचें चिंतलां. सगळ्या हॉटेलांनी भोंवतले आनी आमी तांकां